गोवा डेअरीचो वाद सोंपना. गोवा डेअरीच्या कॅटल फीड प्लांटाचो मॉलेसिस टाकयेचो वाल फुटलो. टाकी दुरुस्त करतना लाखांचो घोटाळो जाला म्हण नवी कमिटी आदल्या कमिटी कडेन बोट दाखयता. RDX गोवा खातीर कुट्टीच्यान विदिता प्रभू. जालो हिंगा आमी काल 5:30 म्हळ्यार डेअरी आसले, पूण आमचे नंतर एक इन्सिडेंट जालो की मोलासिसाची टँकीचे वाल मोडलो म्हणून. पूण तेन्ना ऑलरेडी आमी घर पावल्ले, पूण आमी वासूस केल्ल्या प्रमाणे त्या टँकाचें न्यू काम तें 1 वर्स सुद्दां जालें ना. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी दुर्गेश आसलो, MD फट्टा आसलो आनी हिंगा इन्चार्ज आसलो उमेश, तेमी एक हें प्रिपेर केलें की ही पायपलायन चेंज करपाची. पयलीं कोटेशन घेयलें 8 लाखाचें 3 टाकयांचें पायपलायन चेंज करपाक. तें 3 टाकयांचें जेन्ना 8 लाख आसलें तें काम केलें ना. परत तेमी टेंडर काडलें 2 टाकयांचें 14 लाख आनी तें काम कोन्न गेलें 14 लाखां सबस्टँडर्ड काम केलां. ते वाल आहाय ते बरी क्वॉलिटी घायले ना, बरी कंपनी घायले ना, त्या वालाचें नांव ना कांय ना आनी त्या कामां वॉरंटी ना आनी कांय ना. ताका लागून आमकां डेअरी कांय ना म्हळ्यार 30,000 मेट्रीक टन मोलासीस आमगे व्हांवून गेले आहात. कित्याक खंयचेंय काम केलें तें कमीत कमी 8-10 वर्सां ते वाल पेड्डे जावपा न्ही. हे वाल 1 वर्सा भितर पेड्डे जाता. मागीर खंयचे सेकंड हँड वाल घायले काय सबस्टँडर्ड कमिटी वाल क्वॉलिटी वाल घायले तें कांय खबर ना. पयलीं आमगे सगळे पायप वेवस्थीत थिंगा आहा. वालाचें नांव ना कांय ना, खंयची कंपनीचें नांव ना, कांयच ना. हेजेर आरोप जाल्लो ते आरोपा खातीर त्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर हांवें हें आयज पत्रकार परिशद मुद्दम जावन आपयलें. कित्याक काल एक आरोप जालो की आमची टायमार आमी की भरपूर रेटान हें केलें, टेंडर काडलो आनी कितें जालें ते हेजेर म्हाका एक राजेश फळदेसाय गोवा डेअरीचो चेअरमॅन आहा ताका एक आव्हान करपाचें आहा की तो जें कितें उलयता तें वीथ प्रूफ, जशें हांव आयज तुमचे मुखार वीथ प्रूफ घेवन येयल्लो आहा तसो वीथ प्रूफ ते हेजो टेंडर काडलेलो कसो काडलेलो, कितल्या काडलेलो, 3 टँकांचो कितें जाल्लो, बेश्टी तोंडान उलोवन कांयच फायदो ना. तेणी वीथ प्रूफ घेवन तेणी मुखार येवचो आनी तें प्रूफ जी फायल जी टेंडराची ती फायल ती म्हाका दाखोवपा नाका, कोणा दाखोवपा ना. म्हाका ताजें एकूच आव्हान की फोंडेचे आमगे जे पत्रकार भाव आहात तांकां दाखयल्या पुरतें ती फायल म्हाका दाखोवपाची गरज ना. ते पत्रकारांक दाखोवन तेणी सगळ्यां उजीर प्रूफ करचें की आमी जी कमिटी आहा ते कमिटीन खंय तरी फॉल्ट केल्लो आहा, जावं दुर्गेश शिरोडकाराचें तेणी स्पेशली नांव घेतलेलें आहा. ते स्पेशली नांव घेतलें थंय दुर्गेश शिरोडकार खंय फॉल्ट आहा तेंय तेणी सांगचें. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार काल खावडीच्या पांटान मॉलेसीस टँकाचो कितें तरी स्फोट जाला आनी कितें तरी हें गेलें म्हणून म्हाका एक सांगपा ती टँक सारकी करून गेल्यार जवळ जवळ 1 वर्स जालें. आनी ते 1 वर्साक आमी लास्ट टायम जेन्ना आमगेले संजीवनी ही साखरी कारखाना जेन्ना मॉलेसीस भरपूर आशिल्ली आनी तेंच्यांनी ती कमी रेटाक जेन्ना विकपाक काडली तेन्ना ती आमी फूल मॉलेसीस घेवन 1 टँकां जवळ जवळ 400 टन मॉलेसीस सांठो करून दवरलेलो. जेन्ना 400 टन मॉलेसीस आसतना तो वालाचो केन्नाच स्फोट जालो ना जाल्यार खाली 35 टन आसतना ते वालाचो स्फोट कसो जालो.